कोण पावन चलयली. And now everyone together. Hip hip. Yes. That's हॅलो पीपल, गुड मॉर्निंग. येऊ का तुमका आजच्या ब्लॉगांक. ओके, आणि समज म्हणतात तुम सगळे ठीकठाक आहे. मग आम्ही हाय सगळी बरी. ओके, आणि आज म्हणतो 15 ऑगस्ट. आम्ही त्या मिसाक जाल्यार अरावंड 6:30 जावपा हाय, 5-6 मिनट. आणि आता आम्ही त्या मिसाक. ओके, तेची साशा सोडपाचे फ्लॅग हॉस्टिंगाक. आनी मातशें हांव रावलें जाल्यार येतलें घरा. ओके, आणि आज तुम जाय जाणां चोयल जाल्यार मुगे आज आहा म्हाका एक जजींग थिंग वचपाचें मागीर आफ्टरनून. सो या काय सांगा तुमकां मुखार कितें तोपलें आनी कांयचे आउटफीट मुगेलें. दीस आनी स्कर्ट घायला, टॉप एंड स्कर्ट सिंपल दवरला. ओके, सो चलया आमी 6:30 मिस. आनी बेगीन जाय जाल्यार आमी थिंग खंय च्या मातली आनी मागीर वयतली. ओके, सो चलया आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे तुमकां सगळ्यांक. ओके, मेळटा तुमकां मुखार. गाईज आम्ही पावले आणि सगळी कोणसांचे आशीर्वाद घालता ते मग भायर येयले. सो मिस जाल ना खबर. हांव खूब नांव गेले आनी भायर सरून कितें 7:30 जाली. दाखय गो आनी आमी काळा आमकां आतां आमी वयताय खंय च्या माताय हांगा तेका सोडपा वयता. ओके, मेळटाय तुमकां. हांवें न्हिदलो ना. तूं सांगना आसलें म्हळ्यार हांवें न्हिदलो ना. आजून कशें येता तेका तूं सांग आज कितें करपाक. हांव दिनवासतेची उतरां करपाक आयला. आमगे असिस्टंट येयली स्काफ घायला मुगो गोळणी जाता. गाईस तुमकां सांगलें तशें मिस जालें ना खबर. ओके, फायनल आशिर्वाद आहलो. आनी सो आमी येयलीं कित्याक मागीर आमकां वगत जातालो. आमी स्कुला भुरग्यां ती सगळीं भायर सोन गेलीं. सो या गाईस हांवें च्या मात्या भाजी ऑर्डर केल्या आनी पुरी. ओके, सो या येयली म्हणटा दाखयता तुमकां. पीपल आमगे ऑर्डर पुरी भाजी आनी मुगे भाजी मुगे पुरी येयली. लेट्स गो. दी आमगो पेटू अगो हॅपी फिस्ट म्हणला ती सगळ्यांक. हॅपी फिस्ट हॅपी इंडिपेंडन्स डे. सो बिकॉज सगळ्यांक तुमकां आनी एक फावटी हॅपी फिस्ट. ओके, आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. सो हॅपी 80th इंडिपेंडन्स डे. ओके, सो आतां पेट दिताय एंड देन विल सी यू लेटर. A few moments later. पीपल आतां सासा बी ड्रॉप केलें. ओके, आनी आतां ती रावताय फॉर द एंट्रन्स. फॉर द एंट्रन्स मातशी फेस्ता रावताय. ओके, सो हांव वचना आयज कित्याक तूं मागीर ह्या भायर बसून एन्जॉय करता. ओके, पीपल आनी थंय गेली फाटले. हॅलो पीपल फॅमिली. ओके, ती म्हाका खंय तरी प्रोग्रामा वयता पंचायती कडेन, खंय तरी MLA ऑफिसान वयता. सारकें सांगताय तेंगे चीफ गेस्ट पावन चल्ला. तेंगे जातालें स्टार्ट. सो आतां इतलींच येयला थोडीशी फ्लावर्स आनी घालून घेवपाक. पीपल आतां सासागे फ्लॅग हॉस्टिंग बी जालें आनी तुमचे तशें आतां गेले हिंगा गार्लंड आनी फ्लावर्स व्हरपाक वयताय घरा. पयले फावट बेगीन जालें. सेकेंड 8:45 जालें. दिवाळीचे मिसा सावन बी येन हिचो फ्लॅग हॉस्टिंग बाकून सगळीं सामान बामान घेवन हिचो पावली घरा. ओके, आनी हॅपी फिस्ट आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे वन्स अगेन तुमकां सगळ्यांक. ओके, मी सायबीन मागीर सगळ्यांक बेसावन भरूं. एंड गायज येस, आयज इंडिपेंडन्स डे हांवें तुमकां सांगिल्लें. आतां मिसासून पावलें आनी मागीर म्हाका वचपाचें फॉर अ जजींग. तुमची कोण मुगे स्टेटस चोयला मुगे इंस्टा स्टोरी चोयली तांकां खबर आहा. आज आय एम इनवायटेड एट अंबावलीम एज अ जज. ओके, तेंगे बरेंशें इंडिपेंडन्स डे तेंगे बरेंशे प्रोग्राम जाताय. सो थिंगा परेड हाय तेंगे वॉर्ड इंटर वॉर्ड परेड्स. सो ते जज करपाक म्हाका आपयला. येस गायज, युअर गर्ल इज गोईंग इन एज अ जज टुडे. एंड सेकेंडली म्हणटे म्हाका लेट इवनिंग हा एक होस्टिंग. सो 21st बर्थडे हा एट हार्मोनिया मारगांव. सो थिंगसो येन मागीर हार्मोनिया गारेन नेसोन हार्मोनिया पावपाचें. सो या लेट्स सी हाव इट गोज. आजचो डे हा सामको इंट्रस्टींग एट द सेम टायम हॅक्टीक ऑल्सो. आतां म्हणटा जजींग हांव एकलें वचपाचें. म्हाका थिंग पाव म्हळ्यार बाय 2 o'clock. सो अरावंड 1 o'clock देखून हांव भायर सरतलें. 1:15 देखून मॅक्स म्हणटाय तें.
सो या आनी साशा मागीर येता ही म्हजी बारा राती कळ्ळें मागीर 21st बर्थडेक सो कितें जाता तें आयचे दिसाक ओके आनी हिसी मातशें लेट काबार जाय तें आशिल्लें काय 6:30 जाय 6:30 न्हू 7:30 जाली आनी न्हीस काबार जावंक ना सो कुमन्यां गेली आनी आमी येयली भायर कित्याक आमच्या आवय पिवपा वचपा जाय आसली आनी मागीर अरावंड 8 o'clock अशें आमी पावलीं तेगे स्कुला कडेन सो या गायज दॅट्स इट आनी थंय आज कितें कोताय तें पुलाव कितें कोरीत सो कोताय तें कितें दाखय तुमकां ओके सो मेळ्या मुखार आनी स्टे ट्यून्ड ओके एंडा पासून रावय A little longer than a few minutes later. पिबाल्यांचो मिसा असो येल म्हणटरी तुमकां सोमत्यांचें आत मेळटा ओके आनी आतां हांव जाला रेडी वचपाक फॉर माय जजींग गायज हेचे ऑल सेट एंड ऑल रेडी आनी काल जाली अरावंड 1:30 आनी म्हाका थिंग पावपा जाय बाय 2 ओके सो 2:15 2:30 स्टार्ट वयता गेलें आनी तुमकां जेवणा बी कांय दाखोवपा मेळना आज केलो बरो पुलाव आनी बरेंशें बटर गार्लीक चिकन ओके आनी बरो दिलो पेट काय तुमकां कांय काडपा मेळना सो फास्ट जेयलें आनी न्हेसोलें ओके आनी म्हाका मागीर गिगाची तयारी करपा जाय आसलो न्हू सो या जालें रेडी आनी म्हाका खबर ना इयरिंग्स म्हळ्यार हांव चेंज करी तो ना करी तेंका मातशें चड दिसता तशें चड हॅपनींग जाता तशें जालें हांवें आनीकूय कॅरी केलें सो ती कडेन चेंज केली ओके सो चलात या आमी ओके आनी तुमकां समतें मेळटा थिंगा वचोन ओके पावसूय कितको ते असो सो लेट्स गो गायज आनी आयज सी ऑल लेटर ओके थिंग पावन मेळटा मेळटा तुमकां बाटेरूय म्हाका मातशें एमी मेळपा जाय सो तेगे कितें वस्त दिवपा जाय सो तें दिता आनी मागीर सोमतें वयता हांव वय पीपल तुमकां कितें सांगोचें केसो पावस वाटेरूशी आनी क्या खायचें आतां पावला सद्या हिंगा सांजचो आर्यल एमी थिंग पावला तेका मातशें सांगिल्लें यो म्हूण ओके सो तेका मातशें मेळटा आनी तेंगे आतां इवेंटा टायम मातशें पोस्टपोन जालें खंय सो पोस्टपोन म्हळ्यार फाटी केला आतां तेणें मेसेज घाल म्हाका 2 o'clock पाव म्हणटा तें 2:30 2:20 देखून पाव खंय मातशें टायम आहा मोकळे आतां जाल्यार अरावंड 1:45 सो अरावंड नियरली 30 minutes अशें आहाय मोकळे एक मातशें जाप कोता तेका सामान दिता आनी मागीर हांव वयता शूट आनी पावसूय कितको तेजो तेंगे परेड्स कितको जातल्यो कितें हो तेज पावस आहा पावस ना तें म्हाका कांयच खबर ना कितें जाता तो सीन आतां मागीर होपींग फॉर द बेस्ट गायज बरो गेल्या पुरो इवेंट यो यो आवयशो गायज आमी पावून सरला आवय आवय आगो वयता शेवे पार्ट मागीर न्ही येवपा मेळटा जाल्यार चोय थँक्यू काय मागीर हे होनाले बर्थडे वाडीस जालें केसो लोफलें गायज जालें खबर पीपल सो आतां हांव पावलें ओके आनी लेट्स गो गायज आनी हिंगा हाय रोशनी भोपेश आनी आंतोनेट गायज सो तेंक मेळ्ळें आतां ती म्हाका मेळ्ळें सो या गायज द सिनारी आउटसायड रोशनी हाय म्हूण भोपेश 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 हाय म्हूण आंतोनेट एकलन अशें पयस पडो लेट्स गो guys we are finally here and let's get going okay finally आता हो दर राव ना फायनली वयता हेचे आता ओके Through her Konkani logs, she beautifully captures the essence of Goan life, culture, food and tradition, and her own youth from Goa University successfully combining creativity, communication skill and passion for people. Please put your hands together and welcome Miss Shaneli Rodrigues for 2020. Her passion creativity. guys I'm Ambaulim guys Requesting our youth members to kindly come forward and escort father to the stage. And in what can come on Karya Matsu.
आम्ही गुरुवार आणि पराठे काय जाम केले छोले भटुरे आणि ते काय आलू पराठा. व्हॉट इज दिस? सारी दुनिया का पढ़े आप बड़ी सनो मामा लगी है ते ट्रैक्टर सकिया पानी भर गए सकिया पानी भर गए पंजाब आसाम केले. सर्व झाले ते चोली आणि आपण तेच झालं. Thank you so much for having us all, having me especially. And but it's the banner. Hats off to you all because I know how it takes to organize such events. So this ground it was amazing. Wow, सगळ्यांचा performance बघा शिल्लक. तुम्ही आमची पसंत केलं आणि I know it was a very tough guys. मेरा माका क्यूटीज हाय मुद्रे तेवढोस आता इव्हेंट झाला काबार आता आम्ही ते कारा एव्हरीथिंग दॅट वी गॉट का सांगा. लेट्स गो गाइस. आता गेटिंग गेम चालतंय आम्ही या पण आता आम्ही बाहेर जातो पाणी आम्ही इल्ले एकलेच ती गाडी बनवताय हाटल्यामुळे आपण जाको ना बाजू जाको So guys, let's go now. We are heading. आता मी चिंचिनी साइडी सोन ओके चला. Let's talk now about आता आमगे फायनल कंटेस्टंट वयता रोशनी आणि पोपेश गेलो गाइस. पोपेश होता तेसो गेलो पोपेश होडो गेलो ते कांदी कित काम हा म्हण. सो बाय टेक केअर थँक्यू. बरे झाले तुझ पडा. सो बाय. यस मी बोलायचे पावले 11 ओके आणि एक माक मेळा होची ब्रॉस बुके फ्लावर्स आणि सेकंडली मोठे माका मेळावचे मोमेंटो. थँक्यू सो मच अंबालिम पॅरिशूट फॉर हॅविंग मी. बरें गेलें आनी तेंकांय रोशनी ती आली भुपेश एंड दे वॉज द गोवन गर्ल. म्हाका खबर आसा एक्चुली बट तेंका खबर आसलें हांवें तो स्वता अशें जाता गायज. सो हिंचातो मारले को जजीस कोण हाय काम बट आय थिंक कॉमेंट्री कोडे ती हाय म्हण. सो या तेंचे बरोबर इंटरेक्शन करून तेंकां वळखताली. सो बरें जालें आमगे सगळ्यांले आनी परफॉर्मन्सूय बेस्ट आहले गायज. सामके अर्द जाणांनी सामके चड बरें केल्ले. सो या आनीक येस खावपा बिवपाकूय जाय येताले अर्द आनी आमी खावपाक पावले नाय. सो दॅट्स इट. आतां पावलें घरान 6:15 जाली. आतां न्हेसोता आनी जाली 7 म्हाका भायर सरपाचें म्हाका पावपाचें हार्मोनिया क्लब हॉल. सो या गायज मेळटा तुमकां ओके न्हेसोतानी. Later that day. पिवाल्यांचो चेंज बीन कोण हेचे नांवान बी याद मेळ्ळाय तुमकां ओके आनी आज जारी येस हाय आणि हॅपी इंडिपेंडन्स डे हॅपी फिश शिंपोर पाठ कर हाय का विश केलं फोटो मेळना सकाळी गेले आमडे. सो या गायज तेका विश घे आनी आतां हेची जाली सगळी रेडी धांवान ते वयता आतां आनी आम पावपाचें क्लब हार्मोनिया तुमकां सांगलो तेश कोन ओके. सो 7:05 जालें आतां भायर सोते ओके 7:30 ती काउंटिंग टच जातली. सो या मगो या बरें एन्जॉय लेट्स रॉक स्टेलन्स 21st बर्थडे बेस्ट. सो लेट्स गो. आम्ही पावले Martian here. Hello. I'm good Tungesa. Okay, let's go. And we have a birthday boy here. Stay and say hi to my vlog. Happy birthday. So आम्ही पावले at the venue. Okay, आणि आम्ही पावस किती टाइम झालो 7:30 7:42 झाली. उडवले आम्ही 7:30 पावला आसतली. आता उलयलें सगळें कॉबीन बर्थडे बॉया कोडे फोटोग्राफर्स विडियोग्राफर्स कोण येयले काय अजून पासून. सो आमगे कट ऑफ टायम आहा तो 10 o'clock. सो लेट्स सी हाव द पार्टी गोज. लोक तुमकां जाणाय काय एक पार्टी सामको लेट येता बट एक पार्टी येवपा लागून मी येयत रावता. सो देन मागीर मातशें जाता
सो या आतां चोयता कितल्या जाता स्टार्ट तेंगे विडियोग्राफी आहा मागीर तेंगे फोटोग्राफी आहा लेट्स सी हाव द क्रावड इज ओके सो हांवें मातशें कोता मागीर फायनल टच अप सॉंग्सांचें डिस्कशन कोता मागीर मेळटा तुमकां आमगे मॉकटेल जाता रेडी हिंगा टेबल कोण पावन सो And now everyone together. Hip hip. Yes. That was so sweet. Thank you, everyone. And now it's time for Mr. Antonio to cut his birthday cake. So your choice caterers for our service. Thank you so much, boys. Requesting Mr. Antonio to please grab the knife. But at the same time, this is also a generation that 2005 वर्षावर प्यार पेट्रोल वाला 2, 3, cheers! Thank you everyone for joining. So yes, and that's a wrap for today's evening. Okay, function किती हो गेलं ते आम्ही जाणार. Okay, मातशें टाइम डिले जालो म्हळ्यार things didn't work as planned up. But केलें function बरबाशी. So yeah, thank you Shaneli for having me as the host. I'm very excited about the birthday. We tried to make it happen. So yeah guys. So yeah, आता मी उद्या जेवपाक खंय गेले जे मॉकटेल कित्याक तो प्लीज सामकी काबार जाता कित्याक दुखोताय आनी डोसा पायरूय हा. So yeah, I'm going to say that and then we are heading for home. Okay, 10 o'clock I'm music bond करपा लायलें so by 10 I'm bond केला. Okay, and due to some reasons I'm cake cutting मातशें late घेवपा पडलें तेका लागून डान्सा बी सेशन मातशें वयर सकयल जालें. So आतां आमी वयता जेवपाक choice caterers आहा for our service so let's go. Cheers. या मगो बरं आमी जेवपाक. हे बरं आतां आमी वयता जेवपाक. जय गो. मेरे फेवरेट काम लगे वही तो हमारा काम है गाइस हम जीते आणि माय मेटे तुमका गाइस बाकी मेरा दाखलायची क्यूटी या ही वाजो फायनली ते पावले म्हणून सो हे पास होता ते आम्ही तेकला तिंगासो काढू देगे व्हिडिओ आणि हाय हॅलो पीपल माय गाइस ती आता गेली इबल आमी चोय पावरी कारा ओके आनी आयचो ब्लॉग जाता हिंगा सकाळपार चोय तुमी आख्खो दीस कितकोन गेलतो जजिंग टू होस्टिंग एंड या 11:30 गेले आमी पावली कारा ओके थँक्यू तुमकां एंडा देखोर हांव मोग आसो टेक केअर आनी मेळटा तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान अंटील देन मोग आसो टेक केअर एंड बाय बाय The evening drips like honey, oh so slow. A saxophone whisper